Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नबी आमेन. मंगळा बाप्पा यावर त्या वेळा पसवतो आम्ही तुका अर्गां दिता परत त्या माध्यमा मुखांतर तू आमकां सांगत हाडलाय तुझे उतार शिकोवंक पवित्र आत्म्या तू आमचो मजतदार कोमकदार शिकोवणदार जावन आसाय. आयच्या दिसा त्या उतरांतातले सत आमकां सुलभायेन तुवें समजोवचे खातीर आनी तांतूनातले हर एक उगडापान दिवचे खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या पसतो म्हाका आनी हांगा असल्या हर एकल्या भाव भयणीक आनी कोण पुरा हेर माध्यमुखांत पळयता हर एकल्यांक तुज्या आतां समर्पित दिता. आमचे हर एकल्याचे भाव ताचे आत्मीक दोळे तुवें उगडल्या पसती आमी तुका अर्गां दिता. तशें तूं आमकां कितें शिकयताय हर एक ते भावार्थान स्विकार करूंक बरें मन बरें काळीज आमकां फोव केल्ल्या पसतो आनी भावार्थ सत मनूक करचे पसती अर्गां दिता. अशें हर एक बी आमच्या बऱ्या मातयेर पडोन बऱ्या रितीन म्हणजे 100 वंटांनी फट दिवन तुझ्या राजाक महिमा जावन मागता. हे मागणे करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओके ऐका दामू. यस यस प्रेज गॉड. आमच्या आत्मिक जिवितांत या संसारी जिवितांत कितल्यो वाटो आसात? वाट संसार वाट एक वाट. होय. ओके प्रेज गॉड. वाटो आसात. पळय देवाचे उतार कितें सांगता पळय कितल्यो वाट्यो आसात आमच्या जिवितांत या संसार रितीन जावं पुरो या आत्मीक रितीन जावं पुरो खंयच्यो पुरो वाट्यो आसात. खंयच्या वाटेर गेल्यार आमी खंयच्या वाटेन पावता म्हणल्यार आमी देवाच्या उतरान पळय आमी किर्तन पयलो अध्याय गेल्या कीर्तन प्रेज गॉड. वाचता न्ही वाचता जो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे फाटक्यांची वाट धरिना आणि अधर्म्या संगाता बसाना बगार सर्वेश्वराच्या धर्मशास्त्रान संपसता आणि दीस आणि रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो बागी. फुल वाचता ते सो वळमात. प्रेज गॉड. वळत्या जागेर लायलेल्या एका रुखावरी तो वळत्या जागेर लायलेल्या एका रुखावरी जो आपल्या काळार फळ दिता आणि ताची पानां केदींच भावानांत जे सगळें तो करता ते सुफळ जाता. पूण खोटे मनीस तशें न्हय. ते वाऱ्याक उबोन वयतल्या त्या पोलावरी देखून दिसाना ते व्हडले अक्षरां देखून जरतेच्या वेळार कोट्यांक आसचो ना तारो आनी नितीवंताच्या सभेंत पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितीवंताची वाट सरस्वर राखता पूण कोट्यांची वाट नासाक पावयता. प्रेज गॉड. पळय पयले वयर सकल कर सर
पण हांवें पयले सवाल विचारले कितल्यो वाटो आसात म्हणून इल्ले सकयल करा न्ही इल्ले आनीक डावन करा सिस्टर पळय हांगा बरयला 2 वाट्यो आसात आमच्या जिवितांत आमकां कळीत आसा आमच्या जिवितांत वाट गरजेची जावन आसा जर तर आमकां वाट कळीत ना जाल्यार आमी फावो त्या त्या जाग्याक पावोवंक आमी शकना आतां चिंतया आमी अचानक एक खंय या पयसशिल्या गांवा गेले हांव आमकां त्या गांवाची चड म्हायत ना त्या काळोख जाला आमी चिंतया निमाणे अंता पावल्या ते 2 वाटो आसात म्हणजे चिंतया आमकां खंयची म्हूण कळीत ना जाल्यार खंयच्या वाट्यार गेल्यार खंयच्या जाग्यार पावता आमी वचूंक जाय जाल्लें म्हण कळीत ना जाल्यार आमी खंयचे वाट्यार गेल्यार पावना केदाळ आमकां सारकी वाट कळटा तेन्ना मात्र आमच्या जिवितांत त्या सारक्या वाट्या मुखार आमकां खंय पावोंक जाय त्या जाग्यार पावोंक जाता त्या देखून हांगा ह्या किर्तनांत पयल्या किर्तनांत बरयला 2 वाट्यो आसात ते खंयच्यो वाट्यो म्हणून आमी पळया आमी खंयच्या वाट्यार गेल्यार खंयच्या जाग्यार पावता म्हणलें हे किर्तन आमकां दाखोवन दिता प्रेज गॉड पळया हांगा पयलें म्हणटा जो मनीस कोट्याचे बुदी प्रमाणे चलना पातक्याची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना बगार सरस्पर धर्मशास्त्र संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो बागी एक्चुअली हांगा इंग्लिशार म्हणल्यार फस्ट ब्लेस्ड दिला हांगा ब्लेस्ड बागी म्हणल्यार शब्द निमाण आयला पयल्यान पयले आमकां कळीत आसा बागी जायचे जाल्यार आमच्या सत्ते वरवीं जायना केदाळा देवाच्या सत्तेन पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचे उतार आमी स्वीकार करता त्या उतरा प्रमाणे आमची चिंता आमी बदलिता तेन्ना मात्र आमच्या जिवितपणांत पवित्रपणाचे जिवीत जेले वरवीं आमी काय म्हणटात आशिर्वाद दिता आनी बेसांवाचे व्यक्ती जाता त्या देखून हांगा म्हणटा 2 नमुन्याचे मनीस आसात जर तर जो मनीस कोट्याचे बदी प्रमाणे चलना जर तर हांव खोटो मनीस म्हणटाना हांगा 3 संगत्यो आसात उडास दवरचे पयले चलचे चलना म्हणटा आनी पातकाची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना प्रेज गॉड हालेलुया हांगा विशय काय म्हळ्यार जो कोणीस कोट्याचे बुद्धी प्रमाणे चलना आनी फातक्याची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना बघा शरीरस्पर्श धर्मशास्त्र संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो बागी म्हणजे जर तर हांव कोट्याचे वाटे प्रमाणे चलचे म्हळ्यार आमकां कळीत आसा आमी आतां वाटेर येताना सोलोन येताना आमकां सक्कड ऑब्जर्व करूंक जायना हांगा त्याचे 3 संगती आसा चलताना आमकां सक्कड ऑब्जर्व करूंक जायना थोड्यो संगत्यो मात जातात जर तर हांव कोट्याचे बुद्धी म्हळ्यार जर तर खोटो मनीस म्हळ्यार संगीत तो देवाचेर पातयेनी नाटलेलो त्या संवसारागत लादून जियेतलो या देवाच्या विरोधात उलयतलो जर तर त्या व्यक्ती सांगात हांव चलता जाल्यार खंडीत जावन हांव बागी जावंक साध्य ना म्हणटा देवाचे उतार त्या देखून म्हणटा मनीस कोट्याचे बुद्धी प्रमाणे चलना कोण त्या व्यक्ती सांगाता सल्ला माहित घेता जाल्यार ताच्या जिवितांत ताणें भगेणपणाचे या पवित्रपणाचे जिवीत जिवंक जायना जर तर जो व्यक्ती कोट्याची सल्ला घेना देवाच्या उतरांत कितें आसा ती सल्ला घेता जाल्यार त्या वाटेन चलता जाल्यार ताच्या जिवितांत तो भगेणपणाचे पयले मेट काडटा त्या देखून गरजेचे कितें जावन आसा आमकां कळीत आसा ह्या संवसारांत 2 वाटो म्हणटना देवान आमकां विसवण दिल्या तरी एका व्यक्तीक विसवण करूंक आसा इवन आदाम आनी एवेकी ते विसवण करूंक आसली देवान सांगले ह्या रुखाचे फळ तुमी खावंक नजो ती एक विसवण जावन आसली पूण तांणी खंयची विसवण केल्ली देवान कितें सांगलें तें करूं ना ताच्या बदलाक सैतानान कितें फटयलें त्या फसवणेक तांणी बली जाली ताचे परिणाम जावन देवाचो सांगात तांणी वगडायलो कित्याक तांचे विसवणे मरिफा जावं विसवण तांणी केल्ल्या मरिफा जावन आसा त्या आमच्या जिवितांत आमी विसवण करूंक जर तर खोटो मनशाच्या सांगाता चल्ल्यार कितें जाता म्हळ्यार जर चलतना आमकां कळीत आसा एकडे आमी कितें जाता इल्लो मात आमकां ऑब्जर्व करूं जाता इल्ल्यो संगत्यो मात पूण हांव केदाळा एका जाग्यार रावता कितें जाता आनी इल्ले चड संगत्या विशयांत म्हाका दिश्ट उगडोवंक जाता पळोवंक जाता आनी केदाळ हांव ते बसता
आणि सारक्या रितीन सवकासायन म्हणल्या बरी म्हणजे जिवितांत ते सरावणी कितें आसा हरी एक ते अनुभव करूंक वचता. त्या देखून ती संगती आसात कोट्याचे बुदी प्रमाणे चलचे. ताची माय घेवनची जावं पुरो, ताची सलाह घेवनची जावं पुरो. जावं पुरो तो व्यक्ती कसोय संसारी रितीन काय म्हणटात नांवादिक जावं पुरो. जर तर तो देवाच्या उतराचेर ताचें जिवीत बांदून हाडूना, देवाचे उतर ताणें सत स्वीकार करूना जाल्यार जर तर तो संसार रितीची माहिती दिता जाल्यार खंडीत जावन ह्या संवसारांत हांव पयल्यान पयलें सलूनाचें जिवीत जियेता ताचे परिणाम जावन म्हणजे त्यातले पवित्रपण आनी भगवंतपण हांव उगडयता. त्या देखून गरजेचें जावन आसा कोट्याचे बुदी प्रमाणे चलना आनी पातक्याची वाट धरिना म्हणटा देवाचें दान. पातक्याची वाट धरिना. पातकी म्हळ्यार आमकां कळीत आसा जर तर हांव देवाचे उतरा विरोध कितें आसा तें पाताक जावन आसा फट जावन आसा. पाताक कितेंच देवाच्या उतरा विरोध केल्ल्या वरी पाताक आयले संवसारांत. जर तर हांव पातकी मनीस कशे ह्या संवसारांत जियेतात त्या प्रमाणे हांव चलनासतना देवाचे उतार कितें सांगता ते सत मानिचें जाल्यार भवार्थाची मेटान हांवें काडिचें पडटा. भवार्थाच्या मेटान हांवें रावचें पडटा. तेन्ना मात्र म्हाका ते काय म्हणटात भवार्थाचें जिवीत जियेले वरी हांव देवाक मानता. ताचे परिणाम जावन म्हज्या जिवितांत ते बरेपण या पवित्रपण या भगवंतपण ते पळोवंक जाता. तातूंत एक गरजेचें सांगता आनी दुसरें सांगता अधर्म्या सांगता बसना. आतां अधर्मी म्हणल्यार हांगा आमी समजून काणयेत देवाची वळख नासलेलो व्यक्ती जावंक पुरो. हेर धर्माचे आमी म्हूण बोट दाखोवना देवाची कोणाक वळख ना ते अधर्मी जावन आसात. त्या देखून देवाची वळख नासलेल्या सांगाता जर तर हांव बसता जाल्यार म्हज्या जिवितांत खंडीत जावन ताचे सोय म्हज्या जिवितांत येतात. पळय चिंतयात एक व्यक्ती एका संसार रितीन जिवनच्या व्यक्ती सांगाता वेता म्हणजे वाटेर चलून आनी ताचे उलोवन 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 येताना काय जाता ताची चिंता खूब बदलाता. तो संसार रितीन उलयतना वय हरी एक सारकें म्हणून ताका ते भोगता म्हळ्यार दोळ्याक कितें दिसता हरी एक सारकें म्हणून चिंता. आनी तितलेंच न्ही तो एक सल्ला दिता पळय सायब आमी आतां वचून आसा वाटेर आमकां आतां इल्लें पुरासावन जाल्या जाल्यार ते आसा बसून बाराक वचून बसया आमी. थंय वचून केदाळां ते दोग सांगाता वचून पळयतात आनी रिकतात ताचे सांगाता कितें जाता ताच्यो सोयो आमच्या जिवितांत येतात. त्या देखून देवाचे उतर सांगता केदाळे आमी कोट्याचे बुदी प्रमाणे चलचे न्ही. पातक्याची वाट आमी धरची न्ही. कोणाक देवाची वळख ना देवाची भिरांत ना देवाक ते वळखून नेनात ताचे उतरां मारिफात तांच्या सांगाता बसचें न्ही म्हणटा. त्या देखून जेजू ह्या संवसारांत अनेक रिती सांगचे जाल्यार पातक्यांक सोदून आयलो. कित्याक तो भावार्थान घट आसलो. तो कोण म्हूण ताका कळीत जाल्लो. त्या देखून तो हरी एका सांगाता बसतलो. कित्याक आमी मनीस जावन आसा आमचे थंय थोडे आनीक अस्कत काही आसा. आमी जावं पुरो नव्यान जल्माले हांव जावं पुरो. जर तर हांव तो एक कोटू म्हाका ना संबंध म्हजो घट ना तर जर तर हांव ह्या कोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलच्या व्यक्तीचो साहस करता तर या पातक्याची वाट धरता या ताच्या सांगता रावता तर या अधर्म सांगता बसता तर साड वेळ कशी जाला खंडीत जावन ताचे खंयचे ना खंयचे एक चिंता म्हणजे ते या तांचे खंयचे ना खंयचे एक संवय म्हणजे ते येवंक साध्य आसा. आतां एक्झाम्पल पळया आतां आजकाल लोक पळया त्या फिल्मांनी जावं पुरो या टीव्हीनी जावं पुरो कितें करता ते पळोवन तोय करता वय लोक. आज एक्झाम्पल सांगचे एक पायाक नाडो बांदलो चिंत्या येणी वचून नाडो बांदतात आनी काल्याक टॅटू काल्याक खंय मनीस सोडयला म्हणजे चिंत्या येणी वचून तशेंच करतात. या आनी खंयचे एक बरे तांचे ड्रेस बरे डिझायनाचे आयले म्हणया कित्याक कितें आमी कोणा सांगाता वेळ कसिता खंडीत जावन आमी तांकां काय करता अनुकरण करता इमिटेट म्हणटा. पूण देवाचे उतर सांगता काल्यार आमी इमिटेट कोणा करीचे जेजू. आमी कोणा करता या संवसाराक लागून अनेक रिती सांगचे तर या किर्तनान बरयल्या प्रमाणे जो मनीस कोट्याचे बुदी ताची बुदी कोटे जावन आसा कोटेपणाचो मनीस जावन आसा तो नितीवंत मनीस न्ही. कित्याक ताका संवसाराक तो लागून जिवन आसा संवसाराच्या नियमा प्रमाणे जिवंक आसा आनी आत्मीक नियमा प्रमाणे कित्याक दोळ्याक दिसचे तो सत म्हणून पातयेता. जायते लोक आसात संवसारांत न्ही रियालिटी हे काय म्हणटात संपूर्ण म्हणल्यार बरी जियेतात
जर तर तांची पण आम्ही माहीत घेतल्यार तांच्या सांगाता चड आमी वेळ कशेल्यार कधी जावन आमी पासांत आमी सांपडटा तसोच आमी तांकां द्वेश कसो न्ही तांचे पासून आमी पयल्यान पयलें मागोंक आसा देवाच्या उतरान तांकां तांचे भावाचे आत्मीक दोळे उगडचे पासून केदार आमी भावार्थान आमी मागता कधी जावन एक ना एक दीस तांचे ते बदलावन येतले कित्याक जेजू ह्या संवसाराक आयलो समेस्तांनी बचाव जायचे आमी एकल्यांनी मात न्ही त्या देखून हे काम आमी आमच्या प्रति एकल्याचें काम हे जावन आसा प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया. हालेलुया पळया पूण तितलेंच पावना पूण हांगा देवाचें उतर म्हणटा खाली तुमी कोट्याचे बुद्धी प्रमाणे चला नासतना या पातक्याची वाट धरली नासतना आदर म्हळ्यार सांगाता बसनासतना असल्यार मात्र पावना ताचे बदला काले गरजे म्हणटा नेक्स्ट वर्ड बागार सरस्वराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो बागी म्हणटा जर तर हांव हे पाश्चपाट करता जावंक पुरो पूण म्हजो वेळ सरस्व धर्मशास्त्रांत हांव संतोष ना सो हांव डिलायट इन द लॉर्ड म्हणटा डिलायट म्हळ्यार आमकां कळीत आसा आतां पळय एक नव्यान काजार जाल्ली जोडी जावंक पुरो या पास्ट मोग करतले एकामेकांक वेळ कसूंक बरो संतोषान आनंदान करसितात तातूंत एक तांकां एकाले म्हणटा डिलायट आसता एक सांगाता मेळटा म्हणटाना त्या प्रमाणे म्हणटा देवाचे उतार बागा सरस्वच्या धर्मशास्त्र हांगा धर्मशास्त्र म्हळ्यार चिंचे नाका काल आमी नियमशास्त्र 5 बूक म्हणून हरी एक धर्मशास्त्र म्हळ्यार एक नियम असो बूक जावन आसा हरी एक देवाचे उतार कितें सांगता हरी एक जावन आसा तातूंत संतोष आनी दीस आनी रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा तो बागी जावंक पुरो आमी जायते पटी कितें जाता म्हळ्यार देवाचे उतार आमी आयकता चड पूण नियाळच्या विशयान आमी फाटी जावन आसा आमकां कळीत आसा नियाळी जाल्यार आमी पयल्यान पयले उतार आयकून तोंडार उसारूंक आसा केदाळा उसारता आनी ताच्या विशयान आमी नियाळ करता तेन्ना मात्र आमकां ती करूंक सकत जाता कित्याक आमकां कळीत आसा जोशुआ 1:8 येता म्हणटा धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर आनी दीस आनी रात ते 17 पालचे खातीर काले करीचे तुवें दीस आनी रात ताचें ध्यान कर केदाळा दीस आनी रात ध्यान करचें मेडिटेशन म्हणटा पूण संवसार मेडिटेशन म्हणल्यार काले चिंता ताचें मन खाली करचें मन खाली केल्यार खंडीत जावन आमकां कळीत आसा खाली के आसा एमटी के आसा खाली आसा ते सैतानाक आमी एक अवकाश करून दिता केदाळा जावन तेजें मन काळीज आमी खाली दवरचें न्ही ताच्या बदलाक देवाच्या उतरान भरचें ते उतार नियाळ करचे गरजेचें जावन आसा जर संवसारी रितीन मेडिटेशन म्हळ्यार आमचें मन खाली करचे रितीन हांव शिकयतात पूण त्या प्रमाणे केल्यार खंडीत जावन आमच्या भितर कायली खाली आसल्या वरवीं कोण रिगता म्हळ्यार सैतान रिगोवन तो वस्ती करूंक आराम करता आमकां कळीत आसा देवाचे उतारी सांगता त्या व्यक्ती ते असलो एक स्पिरीट भायर येताना तो काले करता तो ओगोच रावना तो भोंवत आसता ताका खंयी अवकाश मेळना पूण काले करता हांगा पळयता झाड नितळ जाल्ले खाली सोबीत घर पळयता पूण ताका कळीत आसा तो एकलो रिगला जायना फकत ताच्या बदलाक कितें करता म्हळ्यार ताच्या 7 नश्ट्या सांगाता घेता आनी ताच्या भितर रिगता म्हणजे 8 जाता 7+1 देखून खाले करतात ताची पयली परिस्थिती जागी ताची परिस्थिती आता आनीक पाठ जाता त्या देखून खाली दवरचें न्ही ताच्या बदलाक आमी काले करूंक आसा संवसार म्हणटा मन खाली करा पूण देवाचें उतर म्हणटा तुमच्या काळजान मनान हरी एक आमी देवाचो मोग करूंक आसा देवाचें उतर आमी नियाळ करूंक आसा उलोवंक आसा ते मेडिटेशन करचें गरजेचें जावन आसा आमी ह्या बाग्यार जायते जण आमी सोदता जावंक पुरो आमी शिकून सोडावत आयकता पूण केदाळा देवाचें उतर उसारचें आनी नियाळ करचें ताच्या विशयान आमी फाटी आसल्या वरवीं आमचे ते देवाचे ते खरे काय म्हणटात ते खरे देवाचे उतराची सकत आमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक आमी शकना त्या देखून गरजेचें जावन आसा मेडिटेशन आमकां कळीत आसा नियाळचें म्हळ्यार आमकां करता एक गाय कशें तण खाता केल्या उपरांत ते वगत बसोन काले करता इल्ल्या वेळार एका जाग्यार बसोन आपणें कितें केलां पुरो भायर काडटा परत ते काय म्हणटात परत ते तोंडार साबण आसता परत त्या प्रमाणे जावन आसा कितें हांवें आयकलां कितें हांव उलयलां ते देवाचे उतार हांवें परत नियाळ केल्ल्या वरवीं म्हाका सकत मेळटा ते उतार पळोवंक जर तर हांव ते नियाळ करिना ते मेडिटेशन करिना जाल्यार म्हज्या जिवितांत ते करूंक सादीन आमकां कळीत आसा एक खंयचेय कार्य करीत जाल्यार
आम्ही आमच्या मनांत चिंता आपूं आटायची आसता वय गे चिंता आपूं आटाय नासतना करूंक जाताय म्हणजे म्हणी सडनली जायना. जायना आतां खंयचेय तुमी एक नुस्तें करूंक जावंक पुरो व खंयचेय काले काही वसूंक आसूं बरो पयले तुमी काले करता चिंता पडे कशें म्हणजे काले करचे अरे एक चिंता आटयल्या वरवीं ही कूड त्या प्रमाणे कार्याक देंवता त्याच प्रमाणे आमी देवाचे उतर परत परत आयकून तोंडार उसारून ते नियाळ केल्ल्या वरवीं ते जाल्यार कुडीक साध्य जाता की ते करूंक त्या उतरान फॉर्मुला ते करूंक त्या देखून म्हणटा ते सत्रान पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर म्हणटा जोशुआच्या पुस्तकार ते पाळीचे जाल्यार दीस आनी रात ध्यान करचे आमी सडावत आमी चिंताव सकाळी आनी सांजेर ध्यान केल्यार पुरो म्हणून आनी म्हण चिंताव थोडे आयताराचे मात्र केल्यार पुरो म्हणटा आनी थोडे चिंता काली रितीरे वेळार मात्र पूण देवाचे उतर तशें न्ही दीस आनी रात कंटिन्यू ताका काल म्हणटा ते निरंतर एक रेस्ट म्हणलें ना केदाळा आमी सडावत चिंताव आमी देवाचे उतार देवाच्या हजरपणार आसचे म्हळ्यार वचून सक्रामेंता मुखार बसचे या बसून काही मागण्या करचे जावंक पुरो आमी सक्रामेंताच्या या काही बसून मागण्या करता जावंक पुरो पूण म्हजें मन थंय ना जाल्यार म्हजें मन दुसरे कडेन आसल्यार कधी जावन हांव देवाच्या हजरपणाक काल आसा म्हूण सांगूंक जायना ताच्या बदला तुमी आसूंक मार्केटेर आसूं बरो या मार्गार आसूं गी बरो की काल तुज्या कामार आसूं बरो तुजें पूर्ण मन तुजें चिंता आपूं देवाच्या उतरार आसल्यार खंडीत जावन तूं देवाच्या हजरपणार आसाय वय गी प्रेज गॉड प्रेज गॉड. हालेलुया त्या देखून उडाक आमी बायले या आमच्या सराउंडिंगाचेर आमी गमन वचचें न्ही आमच्या भितर कितें जाता देव ते पळयता आमी पोरी सांगला पवित्रपण म्हळ्यार आमी बायल्या संगतीक चड माव दिता दिमी घाल मागचे जावं पुरो आनी घाले मस्त आसा करतात आडबडचे जावं पुरो मस्त करतात पूण ते न्ही पूण पवित्रपण सुरू जाता भितरल्यान केदाळा हांव देवाचे उतरा प्रमाणे म्हणजे चिंतवण करता करेक्शन करता तेन्ना पवित्रपण थंय जावन आराम जावचे जावन आसा बैल्या सक्तीक देव म्हात दिना केदाळा देवान पळोवनचे आमचे भितरले म्हळ्यार देव अशें येता हरी एक भितरल्यान चिंतवण करूंक करेक्शन करूंक देवाक हरी एक आमकां दिवंक जाय बेसांवांनी येदोळस बरला हरी एक आमी मागले हरी एक तो दिवंक अशें येता पूण गरजेचें कितें म्हळ्यार ताचे की वर्ते तो अशें येता म्हजे भितर म्हजी चिंता म्हजे काळजाची माती बदलूंक म्हजे नर्ते म्हजे कॅरेक्टर बदलाचें म्हण देव अशें येता जर तर म्हजी ती बदलावना नासतना हांव कितें मागलां तें मेळ्ळ्यार खंडीत जावन हांव त्या बऱ्या कामाक हांव उपयोग करिना दुसऱ्या कामाक उपयोग करता त्या देखून देव अशें येता पयल्यान पयलें म्हजे ते आसले नर्त ते बदलूंक म्हजे भितरले चिंता जावंक पुरो म्हजे भितर म्हणजे ते आसले सवय जावंक पुरो ते केदाळा बदलावन येता देवाच्या उतर सांगता वेळ कसो न्हू ताचे परिणाम जावन कितें देवान आमकां अभ्यासांत आशिर्वाद दिला हरी एक आत्मीक जावन आसा म्हज्या जिवितान ते हरी एका रितीन अनुभव करूंक सुरू आराम जाता तर आत्मीक दिल्ले म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करीचे जाल्यार पयल्यान पयलें हांवें जेजूक सोडून स्विकार करूंक आसा ताचे एकवटान वेळ कसूंक आसा ताचे परिणाम जावन म्हजे भितरले जिविताचे बदलाव जावंक आसा म्हजी चिंता बदलूंक आसा म्हजी सवयो नर्ते बदलूंक आसा ताचे परिणाम जावन देवाक कळीत जाता जाणा जाता तो काही न वेळार आमच्या जिवितांत कितें जाय हरी एक ते बरेपण आमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जाता आमकां कळीत आसा बायबलाची गणितां गेल्यार जोजाच्या जिवितान तो त्या काय म्हणटात इजिप्ताचो दुसरो व्यक्ती जायचे तर तो गव्हर्नर जायचे तर एका दिसाचें काम न्ही ताच्या जिवितान ताणें हरी एका परिक्षेंत जैत वेल्ल्या वरवीं देवाच्या आदारान तो त्या अंताक पावलो हरी एका वेळार तो ताची चिंतवण जाताली ताचे भितर ते प्युरिफिकेशन जातालें हरी एका संदर्भार हरी एका परीक्षा वेळार ताचे परिणाम जावन तो त्या अंताक पावलो चिंत्या जर तर तो सडन अवचित त्या जाग्यार पावलो तर खंडीत जावन तो भावाक बक्षितो नासलो या भावाचेर परत तो अधिकार चलयता आसलो कित्याक देवाक जाय आसले हरी एक आमचे भितर कितें आसा देवाच्या विरोध देवाच्या उतरा विरोध देवाच्या नियमा विरोध ते चिंतूंक या नर्ते आमचे सारके करूंक देवाच्या उतरा प्रमाणे केदाळा आमी ते देवाच्या एकवटान रावन करूंक आराम करता पवित्र आत्म्याच्या आदारा खाल
तेन्ना आमच्या जिवितांत एक दीस येता देवान कितें आमच्या जिवितांत उद्देश दिला, कितें आमकां कार्य दिला, त्या अंताक ह्या स्थानाक आमी वचून पावता. प्रेज गॉड. Praise हालेलुया, God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. त्या देखून उडा करुया काली आमी जायते कोट्यांचे बुदी आमचे ते नांव जावं पुरो, ह्या पातक्याची वाट आमी धरिना जावं पुरो, जावं पुरो अशें आमी सांगयत जावं पुरो हांव सोरो पियेना, सिगरेट पियेना आनी गुटखा खायना, वायट पळयना, पूण म्हणजे हांव सरस्वत धर्मशास्त्रांत संतोश पावना. दीस आनी रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळना तर हांव त्या पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक साध्य ना. जायते लोक आसा आमी भायल्यान लोकांक जज करतात जावं पुरो पियेता जावं पुरो ते काय म्हणटात मिसाक वचना जावं पुरो या मागण्याक वचना जावं पुरो या वायट सवय भायल्यान असल्यांक आमी जज करता. पूण जावं पुरो जो व्यक्ती पुरा करता पूण ताचे भितर कोटसाण आसा तर नाबोगसाण आसा तर या मन दुखोवचें आसा तर तो आनी ताका कांय व्यत्यास ना दोगांयनी. तो व्यक्ती मुनी जावयेत पूण हे व्यक्ती बारी डेंजरस. तुम्ही पळोवंक बरो जायते जण पियोवचे व्यक्ती एकदम बरे मनीस ताचे उलयल्यार कळटा बरे मनाचे पूण तांकां त्याचे गुलाम जाल्ल्या वरवीं सत कळितांत त्या पासान पडल्यात. पूण सत कळीत आसून अरी एक वायट म्हूण कळीत आसा पियोवचे ते सोडटात पूण राग या आनी कितें म्हणटात नाबोगसाणे या खोटसाण मन दुखोवन जायते जण अशें जिवन आसात. त्या देखून देवाचे उतार क्लियरली म्हणटात दोनी संगती आमच्या जिवितांत आमकां कळीत आसा देवान आमकां 3 भागांनी रचला. आत्मो, प्राण आनी कूड, स्पिरीट, सोल आनी बॉडी. देव अशें येता खाली आमी आत्म्यान मात न्ही आमच्या प्राणांत, आमच्या सोलांती, आमच्या कुडींती आमी ते हर एक पवित्रपणाचे जीव जिवंक आसा. तेन्ना मात्र आमच्या जिवितांत ते देवाचे अलौकीकपण ते आमी पळोवंक जाता. जेजूच्या जिवितांत इतली अद्भुत आश्चर्य जाल्ली कित्याक म्हळ्यार ताचे हर एक तिनूय संगत्यो कितें जावन आसल्यो पवित्रपणाचे जावन आसल्यो. ताची चिंता जावं पुरो ताचे उलोवणे नर्ते हर एक त्या वरवीं हर एक अद्भुत इन्सिडंट जाताली एक घडयेन जाताली. ताका चड वेळ लागनासलो. ती 5 हुंडे 2 मसल्यो आनी लाजाराक आनी कुर्ड्याक दीस दिवची हर एक घडयेन तक्षण कित्याक हर एक तिनूय भागांनी तो पवित्रपण आसल्या वरवीं ताच्या जिवितांत हर एक ते जाल्ले. त्या देवी अशें येता आमी खाली आत्म्यान मात न्ही आत्म्याचे जिवीत आमच्या मोना मुखांतर या प्राणा मुखांत आमच्या कुडींती आमी अशें हाडूंक आसा. त्या देखून ते गरजेचे जावन आसा. पवित्रपण म्हणटा हर एक येता त्या एकवटान आमी जियेतना मात्र आमच्या जिवितांत ते देवाचे बरेपण या देवाची महिमा आमच्या जिवितांत ती पळोवंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओके जाल्यार मुखार आमी काय म्हणटा तो वळच्या देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदीस भावनात जे सगळे तो करता ते सफळ जाता. प्रेज गॉड. पळया Praise God. कोण कोट्याचे बुद्धी प्रमाणे चलना अधर्म्या सांगाता बसना वैगी आनी काय म्हणटा मुखार पातक्याची वाट धरिना. पगार धर्मशास्त्रांत दीस आनी रात नियाळ करता आनी पाळटा तो बागी म्हणटा. तो कसलो व्यक्ती जाता म्हळ्यार तो वाळच्या उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी. केस जाल्यार आमकां कळीत आसा एक रूख व्हडच्या उदका देगेर असल्यार ताची पानां पाचवी आसतात आनी हर एक ताका जाय जाल्ले उदक केदाळे मेळून आसल्या वरवीं त्या काळार केदाळा पुरा जो आपल्या काळार फळ दिता जो काळ येता त्या सारक्या वेळार फळ दिता. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी हर एक आतां त्या 2 वळीन केल्ले काम धर्मशास्त्रांत दिसान आमी नियाळ करता जाल्यार आमी त्या रुखा बरी जावन आसा. केदाळा ताचे एक कोवटान आसता ताचे जावन ते आमकां सकत या रस या सत्व तो रोस आमकां ताचे जावन मेळचो जावन आसा. आमकां कळीत आसा जो आमच्या देर आमी एक कोवटान रावचे गरजेचे जावन आसा. केदाळा आमी ताचे एक कोवटान आसता ताचे जावन तो आमकां रोस मेळलेल्या वरवीं आमच्या जिवितांत तो एक काळ आसा वेळ आसा पळय हांगाय म्हणटा देवाचे उतार क्लियरली तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता. ताका एक वेळ आसा. आमचे वेळ तशेंच आमच्या जिवितांत आमी केदाळा हे पूर आमी करेक्शन करता आनी सांगाता धर्मशास्त्र दिसा आमी नियाळता ताचे एक कोवटान रावता आमच्या जिवितारी
सारको वेळ येताना ते फळ आमच्या जिवितांत अनुभव करता. जायते जण काय करता म्हळ्यार जिवितांत तांकां करेक्शन करूंक नाका. तांकां कितें जाय धर्मशास्त्रांत या देवाच्या उतरांत आयकून नियाळ करूंक नाका. तांकां जाय फकत फळां, हे साध्य ना. संवसारितीनी कांय तुमकां फळां अशे धर्मांत मेळनात. जर फळ मेळ्ळे तर त्या बियाक बी गेल्या उपरांत आमी ताची जतन घेवंक आसा. ताचे सांगता आमी ताका कितेंय कांय मनजात येनाटल्या बरी ताका आमी सरावंडींग बरी बंद करूंक आसा. त्या वेळा मात्र सारक्या वेळार ते फळ येता. तशेंच आमच्या जिवितांतय फळ येयसर आमी दीस आनी रात ते एकवटान आसूंक आसा. ताचे जावन तो रोस घेवंक आसा. केदार ताचे एकवटान आसता तेन्ना मात्र त्या काळार आमी फळां दिता आनी ताचे म्हणटा देवाचे उतार ताची पानां केदीस बावनात. केदीस एका वेळार ती पाचवी आसतात. आमकां कळीत आसा थोडे रूख उदक नासतना सुकोवन मरतात. ताची पानां पुरो सुकोवन येतात. पूण केदाळ एक रूख वाळच्या उदका देगेर राखता. वाळच्या उदका देगेर ताची पानां केदाळे सडावत पाचवीत आसतात. कित्याक ते उदक ताका निरंतर मेळ्ळ्या वरवीं ताका कितें गरज आसा हर एक सातू मेळ्ळ्या वरवीं ते ताची पानां पाचवी मात न्हय फकत वेळार फळ दिता. तसो काळ येताना तसो वेळ येताना ते फळ दिता. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी त्या जेजूच्या एकवटान आसल्या वरवीं ताच्या संगातपणान आसल्या वरवीं आमच्या जिवितांत तो वेळ येताना आमच्या जिवितांत हरी एक सुखेपण आसना. हरी एक भरती म्हणून आमी केदाळा तो एकवट आमी आसना त्या वेळा मात्र आमचे ते काय म्हणटात सुखेपण भरती येता. कित्याक आमकां कळीत आसा केदाळा आदाम आनी येव देवाच्या उतर विरोध गेली तांच्या जिवितांत सुखी झाड आयली. त्या वेळा मुसेर तांचे ते जिवीत आसले. आतां तांणी काय केलें ते जिवीत तांणी वगडायले आनी ताचे परिणाम जावन तांच्या जिवितांत शिराप देंवन आयले. कित्याक देवान ते आमकां कळीत आसा शिराप आयलो त्या वेळार स्त्रियेक सांगलें तूं गर्भे जाताना कठीण वळवल्यांनी जल्म दितली आनी सर्पाकी देवान शिराप घालो तूं काय म्हणटात पोट धरणीर ओडून वयतली आनी धूळ खातली आनी एक स्त्रीचे संत तुजे माते चेंचतले हरी एक आनी भुमीकी शिराप घाले. भुमीकी शिराप घाला द्या आनी पुरा खांटे सडे उत्पात करतले म्हणले. आजुनी पळया तुमच्या जिवितांत खंय भुमी आसा खाली भुमी आसा ते पळया की खंयची झाडां आसतात खांटे झाडे आसतात पळयला तुमी खाली म्हळ्यार जसो शिराप आसा आनी पूण आतां म्हजें काम जावन आसा खंय शिराप आसा ते देवाच्या उतरां मार्फत आमी बऱ्यो बियो ओंदच्यो. त्या वेळा हांव त्यो बऱ्यो बियो ओंबता त्या वेळा ते बरें फळ म्हज्या जिवितांत येता. कळ्ळें न्ही. त्या देखून उडासर या देवान हर एक बिया रुपार दिला कितें देवान केला आसा तें. पूण म्हजें आतां काम आसा देवान आमकां एक शिरापान सोडयला हांवें आशिर्वाद जावंक आसा. ताका देवाचे उतर म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड, तुमी संवसाराचें मीठ. कळ्ळें न्ही. त्या देखून आमी ते खंय उजो काडोवंक आसा ती आमी उजवाड दिवचे व्यक्ती जावंक आसा. खंय मी काय म्हणटा रूस ना ते आमी रूस दिवचे व्यक्ती जायचे. त्या देखून देवान ताच्या पुताक धाडलो त्या पासून खाली आमची सोडवण म्हळ्यार आमी जायते जावन चिंता खाली पातकाचे बोगसाणे मात आमी चिंता आनी मेल्या उपरांत जिवीत म्हूण चिंतून आसा ना. पूण पळोवंक गेल्यार आमकां कळीत आसा सोडवण म्हळ्यार हरी एक आयले तांचे आमचे समृद्धी पातकाचे बोगसाणे ससांचे जिवीत ससांचे मेल्या उपरांत न्हय ते आतांच केदार आमी सड आनी सड देवाच्या उतरां मरिफात आमी ताका वळखता जाणा जाता ताच्या मरिफात आमच्या जिवितांत ते जिवीत मुखासून वता. कित्याक देवाचे उतार म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता तो मरो आसना म्हणटा देवाचे उतार. ताका आमी जेजूक सत मानल्या वरवीं आमकां आतां मरण ना. कुडीक आसा पूण आत्म्याक मरण ना. आमी आत्म्यांत देवाची जावन आसा. आमचो ससनाचे ससनाक ताच्या सांगाता जीव येता. त्या देखून म्हणटा ताची पानां केदीस बावनात. जे सगळे तो करता ते सफळ जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून सुकून जायचे तर आमच्या जिवितार त्या वाळच्या उदका देगेर लायल्यार रुखा बरी आमी आसूंक आसा. ताचे एकवटान आसूंक आसा. धर्मशास्त्रान दीस आनी रात आमी नियाळ करूंक आसा. तातूंत कितें बरयलां तें सत्रान आमी पाळचे खातीर. तेन्ना मात्र आमी घेतले हर एक काम सफळ जाता. जायते जाण म्हणटा आमी खंयचे घेतले काम सफळच जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी देवाच्या त्या एकवटान ना ताचे धर्मशास्त्र आमी नियाळ ना
कित्याक देव थोड्यांक फकत काले म्हणटात तांचे गोज जो दिसतो म्हाका थोड्यांक पिडा आयल्यार बरें जाल्यार पुरो आनी थोड्यांक म्हणजे घर बांदून आसा घर बांदून जाल्यार पुरो आनी कोणा पयशाची अडचण आसा म्हणजे पयशे रिणेक फारीक जाल्यार पुरो आनी कोणाक सैरीकाचे समजल्यार आमचे सैरीक आमकां गट जाल्यार पुरो मागीर ना तितले म्हणसर येतात मागीर पळोवंक मेळना पूण कोणाय कित्या एक वटान रावंक ताच्या संगातपणान रावंक ताचे शिस्त जावन जिवंक आमकां नाका प्रेज गॉड हालेलुया देव अशें येता ते आमचे जावन ताचे ते आमी एक जायचे कित्याक देव म्हळ्यार मोग तो आमचो मोग करता आमी तसो मोगांत आमी रावचे ताचे एक वटान देवाक दिवंक कांय व्हडलो वेळ ना पळोवंक काय तो हर एक दिवंक शकता पूण देव अशें येता मदें एक वटान राव ताकाच म्हणटा देवाचे पयले स्वता देवाचे राज ताची कुशी आनी तुमकां कितें जाय सकट मेळटलें पूण आमी तरी एक उलटा पयलीं आमी संवसार सोदून सोदून थकता मागीर निमाणे आमी देवाचे येता देव सांगता पयले सोदा देवाचे राज आनी ताची कुशी आनी तुमकां कितें सकट मेळटा म्हूण पूण आमी देवाचे उतराचेर आमी पातीनी दवरना आमच्या सत्तेचेर येता आमच्या जाणवायचेर येता आमच्या पदवी अधिकाराचेर येता आमच्या हेरांच्या बळाचेर येता त्या देखून आमी काल जाता आमी चलवता केदार आमी देवाच्या सत्तेन येता देवाच्या कृपेचेर बावत जावन आमी मुखार सरता तेन्ना आमच्या जिवितांत ते बरेपण ते अलौकीकपण देवाचे जिवीत आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 तेजे उगडास सुफळ जायचे आमचे जिवीत पयल्यान पयले आमकां कितें सांगलां किर्तनांत खोट्याचे बुद्धी प्रमाणे दोन मनीस आसात एकलो खोटो मनीस आनी नितीवंत मनीस खोट्याचे बुद्धी प्रमाणे चल्ल्यार हांव नितीवंत मनीस जावंक साध्याना ते देखून उडास या आनी आदर सांगितले बसल्यार म्हज्या जिवितांत तांच्यो बियो म्हज्या जिवितांत येता जर तर फातक्यांची वाट धरता जाल्यार ताच्या जिवितांत कितें आसा म्हणजे ते म्हज्या जिवितांत ते परिणाम घालता प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळया तुमी सिंपल एक वॉच करा तुमच्या घरांत भुरगीं आसल्यार तुमी काल उलयतात काल आयकतात पुरा भुरगीं वॉच करतात वेगळी जर तर तशेंच हांव अर्या सांगाता देवाच्या उतरा विरोध असल्या सांगाता देवाची वळख नासल्या सांगाता बसल्यार चड वेळ फाल्यां जाता खंडीत जावन ताची चिंता ताचे उलोवणे म्हणजे ते परिणाम घालूंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमी जागृत आसूंक आसा हर एक संगतींनी आमी कोणाच्या संबंदार आसा आमी कोणाची उतरां आयकता आमी कोणा सांगाता वेळ करसून आसा आमी कोणा सांगाता आमी कितें पळोवन आसा खंयच्या जावं बरो आज मिडिया मुखार तातूंत म्हणटा आदार मे सांगता बसचें म्हळ्यार एका रितीन आमी टीव्ही या मोबायल या खंयचें इंटरनेट ते तातूंत देवाचे मनीस आसात म्हणून सांगूंक जायना कित्याक देवाचे मनीस आसल्यार देवाच्या संगत्यो या भावार्थाच्या संगत्यो विशयांत दाखयता आसले शिकयता आसले तातूंत जर तर हांव ताचे सांगता बसता जाल्यार म्हज्या जिवितांत ते पवित्रपण आनी ह्या भगिनपणाचे जिवीत जिवंक जायना अडकळ जाता खंडीत जावन तातूंत देवाचे उतर तातूंत इंग्लिशांत दिला बसचे चलचे वॉक स्टँड अँड काय म्हणटात बसचे सिटींग तीन संगती आसात हे तिनाय ती हांवें जागृत करूंक आसा जर तर हांव कोणा सांगाता चलता कोणा सांगाता रावता कोणा सांगाता बसता हांवें ते केअरफूल करूंक आसा त्या देखून कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा हर एक भायर जावन आमच्या भितर हेचे जावन आसा आमच्या जांपुरो दोळ्या जावन आमच्या काना जावन आमच्या पंचेंद्रिया जावन हर एक आमच्या भितर गेल्यार ताचे फळ आमच्या जिवितांत येता कित्याक बी गेल्ल्या बरी ते नवडास धरया ताका वेळ आसा तो टायम आसा त्या ताचे फळ खंडीत जावन जिवितांत पळोवंक मेळटा प्रेज गॉड हालेलुया 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 कितें म्हणटा पळया पूण खोटे मनीस तशें न्हय म्हणटा देवाचे उतार वाऱ्याक उबोवन वयतात त्या पोला बरी आमकां कळीत आसा पोल म्हळ्यार कळीत आसा खंयचेय एक बेले जाल्या उपरांत ताका भितरल्यान ते एक म्हणटात हे आसता ताका म्हणटात बाक जावंक बरो गोव पूण भायल्यान पोल आसता ते त्या देखून आमी आसोडचे काय म्हणटा ताका सर आसूडचें वाऱ्याक दितात आसोड
वय 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 ते पोल कसे लाईट वेट वय की ते उबोन येतात ते काय उपकारा पडा वय की वेस्ट तसे तर देवाचे अवतार म्हणटा पूण खोटे मनीस तसे नाही खोटे म्हळ्यार आमकां कळसा देवाचेर विश्वास दवरिनात देवाच्या उतरा विरोध आसात देवाक सत मानिनात या तांचे सत्तेचेर वंदून आसात त्या संवसाराक लाभून आसात तर ते कितें जाता म्हळ्यार ते वाऱ्याक उबोन येता ते पोला बरी ताका कांय मागीर व्हॅल्यू ना ते उबोन येतात पूण आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमी सांगता तर आमी देव आमचो बाप म्हणून आमी वळखता तर जेजूक आमचो समी सोडवणदार म्हणून आमी स्विकार करता तर आमी कितें करूंक आसा त्या एक कोटान आमी रावंक आसा व्हळच्या उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी त्या उदकाक सांगाता एक कोट आमी दवरूंक सांगता देवाचें उतर सांगाता आमी एक जावन रावंक आसा ताचे परिणाम जावन आमच्या जिवितांत त्या त्या वेळार फळां आसतात आमची पानां पाचवी आसतात तरी एक काय म्हणटात बरें आसता प्रेज गॉड हालेलुया 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 मुखार काय म्हणटा पळय देखून जरचेच्या वेळार खोट्यांक आसोना तारो आनी नितीवंताच्या सभेंत पातयांक आसोना जागो म्हणून देवाचे उतर म्हणटा केदाळा जरचेच्या वेळार खोट्यांक आसोना तारो म्हणटा आनी नितीवंताच्या सभेंत पातयांक आसोना जागो ते देखून आमकां कळीत आसा देवाची ओपार जायत्या कडेन म्हणटा कशे देव सांगता नेर विंगड करतात वैगी वाडूंक सोडटात देनियान बरें ते बियोंपले पूण कामागार येवन सांगता जाल्यार ते सांगाता खाले नेरी किर्लो नायला ताका खाले म्हणटात वचून आमी ते उमटून खाडी तेगे म्हणटा ताका धनी म्हणटा नाका आतां खाडी नाकात काडल्यार तुमी काले करता नेर उमटिताना गोवी तुमी उमटून काडटल्या त्या दोगी सांगाता वाडोवंक सोडा निमाणे हांव खाले करतलो विंगड करता खोट्यांक आनी बऱ्यांक नितीवंतांक पूण खोटे आसात ते नेर उमटून खाले घालतात पेंड्यो बांदून उज्यांत घालतात त्या देखून देवाचे उतर म्हणटात देखून जरतेच्या वेळार खोट्यांक आसोना तारो आनी नितीवंताच्या सभेंत पातयांक आसोना जागो प्रेज गॉड हालेलुया निमाणे विंगड करतले या एका कीर्तनात पळोवंक गेल्यार हरी एक बायबल सादारण संगत्यो हातून आटापून आसात जायत्यो संगत्यो हातून आटापून आसात प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून उडा देव खाले करता दोनांयची आदी आमी चिंता जायते पटी खोटो मनीस म्हळ्यार कितले तो बरी उन्नती जावन आसा ताचे पुरो बरेपण जावन आसा कित्याक म्हळ्यार देव कोणायकी आड करिना तो खंयच्या खोट्या वाटेन आयल्या ती वाट ताच्या निमाण्या नासा करून ताका पावयता त्या देखून आमी देवाच्या भुरग्यांनी हेर बरें जाताना तातूंत आमी काय म्हणटात आमी देवाक देवाचे एकवटान आसल्यानी तांच्या बसत आमी वायट मागचे न्ही ताच्या बदलाक आमी तांकां बरें मागूंक आसा ताचे तावन आमच्या जिवितांत बेसांव आशिर्वाद मेळटात कित्याक देवाचे उतर सांगता वायटाक वायट फारी करिनाका ताच्या बदलाक काले करा वायटाक वायट फारी करिनाकात अपमाना बदलाक अपमान फाटी दिनाकात ताच्या बदलाक काले आशिर्वाद फाटी दिया अशें देवान तुमकां आशिर्वाद जोडूंक तुमकां देवान कोणे दिला पळया तुमी पोरण्या तुमी पळयल्यार जायत्या कडेन देवान त्या अधर्मी लोकांनी कितें पुरो केल्ले या झुजांत जावन पुरो खंय जाल्यार पळया तुमी सडावात तांणी तो काय म्हणटात कालेब आनी जोशुआन तो बसयलो गांवाक येच्या पयलीं तांणी तो तयार केलो पुरो बरो गांव पूण देवान पळय तांच्या मुखार काम पुरा करून हेंकां धर्मार्थ मेळचे बरी केलो त्या झुजा वेळार तशेंच जायते लूट तांणी इस्रायल फौजान आपणायली इवन इजिप्ता जावन येताना तांचे लागीं कांय नाटलें पूण थंय जावन त्या गुलामपणान भायर येताना तांचे सांगात जायते भांगार हे जायत्यो संगत्यो तांकां थंय जावन हाडूंक मेळ्ळ्यो पळय प्रेज गॉड त्या देखून उडास दवरया केदाळा तो अन्यायन करता ते खंय जावन एक दीस देवाच्या राजाक कित्याक एक व्हॅल्यू देवा जावन येयले जावन आसा पूण ते आनी तीन केल्ल्या वरवीं ते नितीवंत मनशाचे वांटे जाता जायत्या संदर्भात तुमी पळोवन आसूं बरो प्रेज गॉड केदाळा आमी देवाच्या वाटेन चलता केदाळा आमी कळूंक नासलेल्या जाग्यार देव आमकां त्या जाग्यार पावयता आतां एग्जाम्पल चिंती आमी झुजेचे झुजे
प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया कित्याक म्हळ्यार इस्रायल परजाक त्या आईन काळ्या रातच्या बसून देवान खाले गेले इजिप्ताचो लोक देवाक फाटी नासलो तांचो देव दुसरो जावन नासलो त्या जाग्याची आस्त ग्रेस्त काय वरवीं कितें जालें इस्रायल परजेक त्या तांच्या दुकोळाच्या वेळार ते गरजेक पावले प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया हाले त्या देखून देव अलौकिक रितीन काम करचो देव जावन आसा त्यातून आमचें काम जावन आसा आमी देवाचे एकवटान रावचे जावन आसा हरी एक कितें हरी एक संपत देवात हांव येवची जावन आसा पूण जावंक पुरो मनीस ते वायट रितीन ताणें आपणायल्या पूण हरी एक ते देवात हांव आयिल्ले जावन आसा पूण वायट रितीन आयल्या वरवीं तो वायट रितीन उपेग केल्ल्या वरवीं ताच्या जिवितांत ते काय म्हणटात नासाच्या वाटेक तो पावून आसा जर तर तो व्यक्ती पश्चातापून देवातय परतून देवाच्या महिमे खातीर देवाच्या राजा खातीर बऱ्या काणेक उपेग करता जाल्यार खंडी जावन ताच्या जिवितांत ते बरेपण अलौकीक पूण पळयतलो आमकां कळीत आसा लाजर न्ही तो भिकारी आनी ग्रेस्त मनीस तो ग्रेस्त जावन आसलो पूण ताणें ताची काल्या ग्रेस्तकाय बऱ्याक ताणें उपयोग करून हाडली ते जावन आसले सूख ताच्या जिवितांत ते दाळा जर तर केले तर ताच्या जिवितांत तो देवाच्या महिमेंत वांटिल्लो जाता आसलो पूण केदाळा देवान दिल्ली ती ग्रेस्तकाय ताणें ताच्या स्वार्थाक ताच्याच फायद्याक ताणें उपेग केल्ली ताचे परिणाम जावन ताणें बऱ्या दिनांतल्या वरवीं ताका ते अवकाश मेळोना प्रेज गॉड हालेलुया तातूंत उडासून हरी एक आमकां देवान दिवचें आसा देव दिता जाल्यार एका उद्देशा खातीर बऱ्या कामा खातीर बऱ्या कार्या खातीर दिवचें जावन आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 तातूंत म्हणटा कित्याक नितिवंताची वाट सरस्व लागता पूण कोट्यांची वाट नासाक पावयता प्रेज गॉड जर तर आमी नितिवंत वाटाचेर चलता त्या एकवटान आमी रावता धर्मशास्त्र दिसांनी नियाळ करता जाल्यार आमची चिंतवण करता जाल्यार आमची वाट सरस्व लागता आमी कोणाचेरय वंदून रावचें म्हणना कोणाचेरय तो आसा कोणाच्या अधिकाराचेर जावन दी कोणाचेरय फाटी न्हिदोवन आमी रावची गरज ना आमी आमच्यो गवळी जावन आसलेल्या सोमिया लागीं आमकां देवाचें उतर सांगता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पूण सांगता हांव मी फात्य जावंक म्हणून कळीत ना प्रेज गॉड त्या देखून ते फात्योंचे गरजे जावन आसा त्या म्हणटा कित्याक नितिवंताची वाट सरस्व लागता पूण कोट्यांची वाट नासाक पावयता पूण देव नासाक पावयना पळया ताणें घेतले वाटे वरवीं ताणें काडल्या मेटा वरवीं तो निमाणे नासाक वता केदार आमी ते पवित्रपणाचे जिवीत पवित्र सत्तेन देवाच्या उतरांत एकवटो जियेताना आमी नितिवंतपणाचे जिवीत जियेताना आमकां कळीत आसा आमचें नितिवंतपण आमचें न्ही ते देवात हांव आयिल्लें जावन आसा देवाचें नितिवंतपण आमी पातकी सैम काण म्हणून ताचें आतां नितिवंतपण आमकां ताणें दिलां म्हणटा प्रेज गॉड देवाचे उतार त्या देखून त्या नितिवंतपण काल आमी जियेताना ते भावार्थान आमी सत्मून जियेताना आमच्या जिवितांत हरी एक वाट सरस्पूस लागता पूण कोट्यांची वाट नासाक व्हरून पावयता खोट्या मनशान ताणें निर्धार केल्ल्या वरवीं ताणें विंसून केल्ल्या वरवीं ती विंसोवन निमाणे नासाच्या वाटेक येवंक वता तुमी बायबलार हरी एक सांगता पळया हरी एक घडे विंसोवन ताका आमच्या जिवितांत विंसोण आसा हरी एक घडे तुमी जावंक पुरो जायराचेय ते विंसोण आसली ताका कोणाचे आयकोनचे देवाचे की लोकांचे आयकोनचे या प्रेज गॉड वेचीक पोतू ताची विंसोण आसली बापाय सांगाता रावचे की ताचे कुशळपणां करचे या आदावानी सुरवेर काडून घेतले करी एका संदर्भारी दाविदाक ते बसेबाचेले सई हे करताना ताकाय ते विंसोण आसली हरी एक काडे आमी खंयची विंसता तेच फळ आमच्या जिवितांत येता उडास दर्या त्या देखून आमी प्रामाणीकपण आमच्या सत्ते वरवीं जायना ते जाल्यार त्या खऱ्या दाखवाली सांगात आमी एक जावन आसता एकवटून आसता ताच्या मरिफात मात्र आमकां साध्य आसा कित्याक देवाचे उतर सांगता ताच्या उतरा वरवीं तुमी येदोळसून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जातात भेटून ते जाल्यार म्हळ्यार ताचे उतार ना जाल्यार त्या उतरांत आमी वेळ करची जाल्यार आमचे ते नितळाय येवंक साध्य ना ते उतराक सतत आसा आमचे ते नितळ करूंक आमचे ते कितें उणेपण आसा कितें देवाचे उतर विरोध आसा कितें खोटे चिंता खाल आलोचना जावंक पुरो वायट संवय जावंक पुरो हरी एक ते उतराक सकत आसा कित्याक उतार देव जावन आसा उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा जर तर ते उतर सांगाता आमी वेळ करची ना जाल्यार
ते आमच्या जिवितांत ती सकत आम्ही अनुभव करूंक जायना. जायते जण तांचे सक्ते वयर तांच्या एबिलिटी तांच्या विल पॉवरांत येतात सारखे करूंक. ते केल्यारी तात्कालिक थोडो काळ मात्र. केन्ना आमी देवाचे एकवटान जियेता, देवाच्या उतरान आमचे जिवीत बांदून हाडटा, तेन्ना आमच्या जिवितांत ते बरेपण अलौकिकपण आमकां पळोवंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ते उडाच देवाचो एकवट संबंध गरजेचो. आजकाल पळया संवसारांत कितले काजारां विच्छेदन काल येयल्या लालान कारणाक विच्छेदना. कित्याक आमकां देवाचो संबंध ना. जर तर आमी खंडीत जावन देवाचे एकवटान आसल्या तर देवाचे नितीवंतपणाक काल आमी चलता जाल्यार देवाचे उतार म्हणटा. कित्याक नितीवंताची वाट सरस्वर राखता. खंडीत जावन तो राखता आसलो कितेंय अवघड या तांच्या कुटुंबा जिवितांत समस्या आयल्यार ताचो अर्थ समस्या येना म्हणून सांगना, आयल्यारी ते पर्याय जाता आसले. पूण आजकाल पळया जायती आमकां फोनां येतात अशे समस्या ते समस्या हे समस्या. बायल आयकना घोव आयकना. बायलेन विच्छेदन बरोवन दिलां, घोवान बरोवन दिलां. कित्याक कारण म्हळ्यार हांव कोट्याच्या बदी प्रमाणे चलन आसा. म्हजी वाट नासाच्या वाटेन वचून आसा. हांव आधर्म्यांनी सांगलें तें आयकोन आसा. देव कितें सांगता तें आयकूंक हांव तयार ना. पातक्याची वाटच हांव धरनासा. त्या देखून म्हज्या जिवितांत असले समस्या उद्भवताना म्हाका कशें ते पर्याय करीचे या कोणा लागीं वचचें म्हणल्यार म्हाका कळी जायना. जर तर हांव त्या धर्मशास्त्रांत दिसांनी रात नियाळ करता जाल्यार ते हांव मेडिटेशन नियाळ करता या ताच्या एकवटान रावता जाल्यार खंडीत जावन म्हज्या जिवितांनी सैतान काले पास हाडूंक पुरो जाल्यार त्या पासाक हांव सांपडना. पूण काले ताच्या त्या बदलाक हांव काले जाता त्या समस्या जावन भायर येवंक शकता. कशें आदावानी येवं देवाचे एकवटान आसली सैतान केदां एक सुरो जालो म्हळ्यार येव एक सुरो गेली त्याला पळोवन त्या संदर्भान ताचे उलयलें आनी ते आकाशीत दिसले पळो आनी आकाशीच मात न्ही आनी सैतानान कितें सांगलें ती पातयेली आनी ताचे परिणाम तिणें केले आनी आदावाक येवंक दिले. तशेंच आमच्या जिवितांत सैतान काले करता ताका देवाचे उतर सांगता सोर येता फकत सोरोंक लुटूंक आनी नाश करूंक वय त्या देखून सैतानचें काम जावन आसा हे पुरा. पूण आमी कितें जावन आसा आमी हे संवसाराचे चिंता बसल्या वरवीं संवसाराक लागून जेल्ल्या वरवीं इवन आवय बापूय जाल्यार सपोर्ट करतात. तुम्ही पळया एक आवय बापाचें कर्तव्य जावन आसा. पयल्यान पयलें तांणी पळोवंक आसा सैरीक सोदताना जावं बरो घरी एक काजाराचे पयले तांची सारकी म्हायती घेवंक आसा. कसो म्हणल्यार समजून काडूंक आसा. ताच्या उपरांत तांणी मेटा काडची गरजेचें जावन आसा. जर तर आमी देवाचे एकवटान ना जाल्यार देवाचे तो संबंध ना जाल्यार आमी संवसारी निर्धार घेता ताचे परिणाम जावन आमच्या जिवितांत समस्या येताना आमी ते अनुभव करचे पडटा. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून देवाक आमी पयलो स्थान दिवया. कित्याक देव फोट मारिना. देवा सांगला पयले सुद्दां देवाचे राज आनी ताची खुशी आनी कितें जाय तुमकां सकळ मेळटलें. त्या देखून देवाक आमी पयले ताचे राज सोदया. ताचे राज शांती समाधानाचे नितीचे मोगाचे ते आमी राज सोदया. ताचे उतरां मारी फात तेन्ना आमच्या जिवितांत कितें पुराय गरज आसा त्या वेळार देव फावो करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमी ताच्या फाटल्यान जावची गरज ना. प्रेज गॉड. आमी पयले देवाचे राज सोदताना आमच्या जिवितांत अवचित अलौकीक रितीन हांवें सांगलें म्हज्या जिवितांत म्हणजे काजारी जिवीत हांवें चिंतीन हाडलें बरीच जाल्लें. म्हाका कळीत हाडलें. पयल्या गांवार आसलो म्हाका भावाची काजा तयार जाल्ली पूण हांगा येवन खबर अशें तयारीक आसा म्हणली विदीन येवन सप्टेंबर ऑक्टोबर 2 म्हयन्या भितर म्हजें काजार जावन जालें. हांव म्हजें प्लॅनूच नासलें कित्याक देवाचे उतर सांगता आयजाया 53:8 कितें सांगता म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही. म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्ही. कितले भुमितावन आकाश वयर आसा तितलो म्हजो वांटो तुमच्या वांटो वयर आसा. म्हजी चिंता तुमच्या चिंतना वयर आसा. त्या देखून आमच्या जिवितांत देवाची महिमा आमी अनुभव करीचे जाल्यार आमी पयले देवाचे राज सोदया आनी ताचे परिणाम जावन आमच्या जिवितांत केन्ना कितें जाय खरी एक आमकां फोव जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओके. कांय मनी कोणाक कांय सांगूंक आसा? कांय समजलें? कांय मनी सूख जाली? कोणाक कांय ऍड करूंक आसा? प्रेज गॉड.
बरें आसलें ब्रदर आयचें टिचींग कशी जाली मस्त विशय आमकां कळ्ळे Praise आनी आनी आमच्या जिणेंत कशें आमी चेंजीस हाडिचे मस्त नॉलेज मेळ्ळी थँक्यू सो मच Praise. पवित्र आत्म्याक थँक्यू. थँक्यू येस येस कोणाक आनी काय testimony? आनी एक ब्रदर आमी नियाळ करचे म्हळ्यार आमी दीस रात नियाळ करचे म्हळ्यार ते उतरांत आमी सांगची की ना ताच्या विशयांत आमी आमच्या जिणेंत कशें इम्प्लिमेंटेशन करचें हा. म्हणून ताच्या विशयात चिंतचें गे नियाळ करचें म्हळ्यार आता तू ब्रदर काले काम करताय? हांव IITंत आसा ब्रदर होय. तू आता खंयचे काम जाय जाल्यार पयले काले करताय तू? माइंड करताय? चिंता प्लॅन करता हा ताच्या उपरांत वचून करताय मग रायट वय इन द सेम वे ये देवाचे ओके उतरले आता एक्झाम्पल ताच्या गायनी गुण जाला जेजूचे गाय नियाळ कर तेस ओके नियाळ कर मनांत चिंता ओके आपल्यासाठी ताचे परिणाम जावन गुण जाल्ले तुझ्या जिवितांत अनुभव करताय कितले गायला खंयच्या रितीन गायला ओके ओके म्हळ्यार आमच्या दिसपडता जिणेंत देवाचे उतर आमी हें करचे इम्प्लिमेंट करचे वय 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 करेक्ट वय काय वय वय तोंडार उसारचे मात न्ही नियाळ करचे म्हणटा वय गे वय नियाळ करचे वय बट तें करेक्ट म्हाका कळोन येतलें आतां कळ्ळें ब्रदर थँक्यू मेडिटेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट विदाउट मेडिटेशन जायना चिजे मनांत कल्पना इमॅजिनेशन ना ते ओके भायर येना वय गे आता आमी ओके सिंपल एक एक्झाम्पल तुमकां दिता वय गे आता ओके तू एक मासली सोडयताय जस्ट सोडयले वय वय काकुरे सोडय गे काकुरे कपुरे म्हळ्यार कळोना ब्रदर हा ते तर कळोना म्हाकाय गोतूना खाल्या म्हणून तू गोतूना जाल्यार भायर दिसता सोडूंक जाता ना इन द सेम वे आमच्या जिवितांत कितें आत्मीक आसा स्पिरिच्युअल आसा म्हज्या दोळ्याक येत जाला ते मेडिटेशन ते प्लॅन या इमॅजिनेशन करचे गरजेचे जावन आसा ते जाल्यार मात ओके ते भायर येता पळोवंक कितें स्पिरिच्युअल आसा देवाचे उतर सांगता देवान आमकां सर आत्मीक बेसावांनी भरला वय आत्मीक स्पिरिच्युअल ओके वय जाल्यार आमी तोंडार उसारीचे काळजांत पातयेवंक आसा आनी त्या प्रमाणे इमॅजिनेशन कल्पना करूंक आसा ओके ते जाल्यार मात ते आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटा ओके ब्रदर या जायते थँक्यू जण देवा लागीं काम दी मागता खंयच्या रितीचें काम जाय तुका सैरीक जाय सैरीक खंयचो नामनाचो नवरो जाय खंयची नामनाची व्हंकल जाय कित्याक त्या प्रमाणे तूं इमॅजिनेशन बरोवन दवरताय तुका देव त्या प्रमाणेच तुका फाव करता ओके कळ्ळें ब्रदर थँक्यू प्रेज गॉड येस आनी कोणा टेस्टमनी काय आसा की काय ना जाल्यार आमी आखेर धरया ब्रदरांक कोणाक काय शेअर करूंक आसा प्रेज गॉड ना ब्रदर एक्चुअली समा आसलें बरें आसलें आनी ते एक तुमी शिरापा विशयान सांगलें वय ते करेक्ट कित्याक म्हळ्यार शिराप इज स्टील ते प्रकृतींत आसा वय बट कोण ते ऍक्टिवेट करता ताच्या साली दरम्यान वा वय. ताच्या उलोवण्या दरम्यान वा ताच्या चिंतपा दरम्यान वा दुसऱ्यांक हार्म करच्या विशयांत वा खंयचेय म्हळ्यार हर एक देवाच्या कितें तें आसा देवाची सिस्टम ताच्या विरोध चलतल्यांक ते ऍक्टिवेट जाता वय सो शिराप ना म्हणून ना शिराप आसात बट इट इज एक्चुअली ते शिराप म्हळ्यार तो एक पावर तो आमी ऍक्टिवेट करचो डार्क वर्ल्डांत म्हळ्यार डार्क किंगडमांत काळोखाच्या राजांत आमी तो ऍक्टिवेट करता आनी ऍक्टिवेट केल्ले कुठले तो आमकां कालें करता म्हळ्यार आमचे थंय कितें बरेपण आसा तें हर एक आमचे तावन भायर हाडूंक पळयता आनी तो आमकां नाश करता देवाच्या वाटेंत न्हू आनी आमकां हर एक आमचो आत्मो होगडावचे म्हणसर तो काम करता तातूंत ताका देवान आमकां अधिकार दिला आमी पळय करूंक वय आसा वय 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 भावार्थ आसात म्हणून शिरापान सोडयल्यात आमी ते वय बिलीव भावार्थाची मेळटात जिवंक आसा भावार्थ वय 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 प्रेज गॉड तातूंत जेजूक सत्मानचे व्हेरी इम्पॉर्टंट वय ताचे जायना प्रेज गॉड वय whoever believes
सतमनचे आणि ताच्या एकवटांत रावचे वय वय ते दाळा मात्र आम्ही काळोखाच्या संसाराच्या वयर आम्ही जैत व्हरूंक जाता. वय वय करेक्ट. या एक अनेक कोट- ब्रदर या शिराप म्हणटाना एक म्हाका विचार जालें. शिराप आमकां लागतात गे आतां एका मनशान एक शिराप गेल्यार नाजाल्यार एका कुटुंबाच्यान थोडे फुडें आवय बापूय शिराप घालतात ते आमकां एफेक्ट जाता गे. एक्चुअली तुम्ही देवाच्या उतरांत आसा जाल्यार म्हळ्यार आतां चॅप्टर लूक चॅप्टर 6 आसा तातूंत 28 म्हणचे वय 28 आसा. ब्लेस दोज हू कर्स यू. आतां तुमकां कोणेय पाड सांगलां आनी तुमकां तें कळ्ळें. आतां तुमी काल मेडिटेट करतात. म्हळ्यार ताच्या विशयांत आमी चिंतता आनी ते आमकां लागता कोण ताच्या विशयांत ताचे Exactly. मारिफत आमकां काल म्हणी पाड जायत की म्हण चिंतता आमी तशें. चिंतात. आतां तुमकां दुखलें आनी तुमी तांणी सांगली उतरां म्हज्या जिविताक इफेक्ट जातात की वा ताचे विशयान तुमी ध्यान करूंक वेतात मुखार. इमिडिएट त्या दाळा हांवें कोण पळय म्हाका तें उतर दुखोवचें आनी कालें म्हाका कालें केलां म्हळ्यार देवाच्या उतराच्या विरोध कालें केलां ताका हांवें इमिडिएट ब्लेस करचें. आनी केदाळ आमी ताका ब्लेस करता ते दाळा तें आमकां लागू जायना. बदलाक हांव देवाच्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यान म्हाका तें बदक जायना. बदलाक ताच्या जिणेंत तें बदलावणेक एक बरो लेबरर ताका मेळचे बरी जाता तुमी ब्लेस केल्यार. ओके आनी ताका ताच्या जिवितांत बदलावण हाडूंक कारण जाता. ओके ब्लेस आनी करचें ब्लेसिंग इज म्हळ्यार ए प्रोटेक्शन. ओके ओके ब्लेस करचें म्हळ्यार आमी तें खंयची मोतीन दवरनासतना बक्षीचे फस्ट बक्षीचे आमी ताका आनी ताणें कितें सांगलां ताका खंयचेय उतर म्हजे थंय आनी ताचे थंय तें काम करिनासतना जावं म्हणून आमी ब्लेस करचें. जेजूच्या नांवान हांव ब्लेस करता म्हण. वय ओके 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 थँक्यू ब्रदर. या प्रेज गॉड. थँक्यू प्रेज गॉड. येस प्रेज गॉड. आनी कोणी आसात न्ही? प्रेज गॉड. ओके नाजाल्यार आमी अखेर करया. आमकां कळीत आसा आमची ह्या म्हयन्याची ऑगस्टांत 5 दिसाची रितीर आसा 24, 25, 26, 27, 28. ಈ ಖಬರ್ ರಂಗಿ ಸಂಗ ತುಮಿ ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್ हालेलुया. ओके मगळा बापा एवरत्या वेळा बसोतू आमी तुका अर्गां दितां. प्रत्येक जावन आयच्या उतरांतातली तुवें आमकां स्वता शिकयले. दोन वाट्यो आसात. एक आमकां नासाक व्हरता, एक जिविताक व्हरता. एक कोट्यांचो, एक नितीवंतपणाचो. केन्ना आमी कोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, पत्क्याची आमी वाट धरिना आनी आदर सांगाता बसना. ताच्या बदलाक तुझ्या त्या धर्मशास्त्रांत म्हणजे तुझ्या उतरांत संतोषता आनी दीस आनी रात आमी नियाळता. तेन्ना आमी भागी जावन आसा आनी आमी त्या उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी जावन आसा. म्हळ्यार सत आमकां उगडापे केले आनी त्या वेळार ते फळ दिता आनी ताची पानां केन्ना 5वी आसतात आनी 52 म्हळ्यार सत आमकां तुवें उगडापे केले आनी हरी एक काम सुपोळ जाता म्हळ्यार आमकां कळीत केले. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी कोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलनासतना, पत्क्याची वाट धरिनासतना, अधर्म सांगाता बसनासतना ताच्या बदलाक तुझ्या धर्मशास्त्रांत आमी दीस आनी रात नियाळता, तुझ्या एकवटान रावता. तेन्ना आमच्या जिवितांत त्या वेळार फळ येता आनी आमचें हर एक काम सुफळ जाता म्हळ्यार सत आमकां उगडापे केल्या गार्गां दिता. तशें आमच्या जिवितांत चड आनी चड तुज्या एकवटान जिवन ते पवित्रपणाचे भगिनपणाचे जिवीत वैयक्तीक रितीन आमच्या ते तिदवण करून आमी अनुभव करून ते जिवीत हेरां ते वांटून तुवें बसयले ते शांती समाधानाचे बरो नमतोंचे जिवीत हेरांनी अनुभव करूंक आमकां उपयोग करचे पसत आनी हेरांनी जियोंचे पसत आमी तुका अर्गां दिता. अशें तुज्या नांवाक महिमा जावन मागता. हे मागणें करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन 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 प्रेज गॉड. आमेन प्रेज Praise गॉड. God. Thank you, Praise brothers. God. Praise Praise God. Thank you, God, brother. brothers and sisters. Thank you, join the Praise Praise God, Thank brother. you.
Praise God. Praise God. Thank you, sister. Thank you, sister. तू म्हाका तुगे लागीं देवा